हजारासाय सदा राखून तू रावलाय कोडा मोगान सोम्या उड्या रुपारली पून हजारासाय सदा राखून तू रावलाय कोडा मोगान सोम्या सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता देविका कुल तुझी भोगले सोम्या आमी वेंगेन तुझ्या घेतलाय पाकी आमी तरी देविका कुल तुझी भोगले सोम्या आमी वेंगेन तुझ्या घेतलाय पाकी आमी तरी सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता कुर्सा पर्यंत सोम्या मोगतो केलोय आमचो वते दयेन तुजे खावणेता तुवें कुर्सा पर्यंत सोम्या मोगतो केलोय आमचो वते दयेन तुजे सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता कष्टा वेळार भक्ती गायली तुझी स्तुती भोगली सोम्या आमी तुझी सकत वक्ती कष्टा वेळार भक्ती गायली तुझी स्तुती भोगली सोम्या आमी तुझी सकत वक्ती सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सर पडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता आशीन आयल्या आमी तुझे ते समाधान करताय तू फळा दी आमचे आराधन आशीन आयल्या आमी तुझे ते समाधान करताय तू फळा दी आमचे आराधन सर्व
वर्त्या जाय सुद्धा वर्त्या तो आमचं जेजू समय जे तुझ्या कमी आईला समय आजच्या दिसा हे सगळा जेवढा संपाद म्हणजे वर्त्या भक्त म्हणा अभ्यासा संपाद प्रिय वर्त्या तरानं तो जिओ आणि त्याच्या वर्त्या जीवितात साहित्य तरानं ते बरं पण लाभले आणि त्याने केलं ते बरं बरं हर एक खबर लागतं ते म्हणे भलाई काका जाऊन मनपासना सुटका तसं सुटकाने जाग मनपासना आमका संपवता भेटण्याकरच्या तुझ्या वर्त्या बघिदार म्हणून आमका बघिदार करच्या समयाचे जो आम्ही तुका आराधिता आम्ही तुका उल्हासता आम्ही संपवता तू सिद्धी करता तुझे महिमा करता तुझ्या पत्राने महिमे खातीर सगळं आमचे जीवन आम्ही समर्पण घ्या म्हणा गायला हालेलुया 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 समय मकार आम्ही आसा जायते आनी ह्या दिसान जायते पवित्रपणांत आमी आसा कित्याक म्हळ्यार जायती आराधना जायते कुर्सावट्यो जायते रेतेऱ्यो हर एक आमकां दीस वेता वेता सम्याक सांगता एक जावच्याक आमकां आदार जावंक जाय त्या दळा मात्र ताचे फळ आमी संपूर्ण तरान अनुभव करतले आनी अशें आसता समी आमकां आमच्या आत्मीक जिवनांत उंचल्या मट्टाक येवंक आपण दिता ताचें व्यक्तित्व तशें आसलें उंचल्या मट्टाचें आसलें कोणी कितेंय म्हळ्यार तो त्या विशयांत तुगेर करिनासलो कित्याक म्हळ्यार ताचें स्पिरिच्युअल लेवल वॉज व्हेरी 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 हाय आनी संपूर्ण एक तें पावुल्लें बापा सांगता तशेंच आमचें जिवन समेच्या जिवनाद्वारे एक जावची येत आसतना आमकांय तेंच बरेंपण लाभोवंक साध्य जाता तकली आमची बघूया आराधना आमी करुया नमस्कार आमी करुया वंदन ताका करुया आनी आमच्या सम्या मुखार आमी पडया येया नमस्कार करुया येया नमस्कार करुया येया नमस्कार करुया गलिया सगळे आमी बसया मगाची सोम्या सांगता एक जावन जियोचे बाग ताणें आमकां दिला आमकां आपयला आयले हांव आमी सोम्या तुज्या समोर आमी आसा तुवें दिवचें तें वर्तें म्हण सदांच आमी साकोन आसा हर एका भुरग्याक तूं आपयताय हर एका भुरग्याक उंचल्या मट्टाचें जिवन जियोंक तुजें प्रेरण जावन आसा जायते जाणां आमी भगवंत हप्त्यांत जायते भगवंतपणाचें कृत्यां करून आणखी चड आत्मीक तरां बळवंत जावच्याक जायते अवकाश तुवें आमकां दिल्याय नारांत जाग्यार कुर्सावाट साडेसराचें आराधन भक्तीपणां रेतेऱ्यो हे सगळें तुवें दिवचें एक वाट तुज्या लागीं सरच्याक तुज्या मोगांत एक जावच्याक तसो मोग तुवें आज आमच्या थंय वर्त्या मापान दाखयलाय त्या खातीर आमी तुज्या मुखार आसा हांव सम्या आमी तुका आभार मानता खावणेतां कुर्सा प्रियान तुवें सोंसुलें तें कश्ट हर एका वेळाक म्हणल्यार बरी तुका आसले आडखळी आनी अडचण तुवें बघिल्लें निराश्रीतपण त्या निराश्रीतपणांत तुकाच जल्म जागो नातलो जाल्यार तुजें मिसांव तुवें सोण सोडूंक नाय सोमेसोर त्या आदारान सदां जियोंक आमकांय तुवें आपण दिलाय सम्या जेजू तुज्या वर्त्या जिवितान वांटेली जावच्याक आमी हांगा आयल्या ओण घे आमकां लागीं घे वेगी घे आनी तुज्या वर्त्या बऱ्या जिवितान तुवें आमकां येवंक आपण दिल्लें जसो तुमचो बाप बरो तशें तुवें बरी जायचें जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जावंक जाय म्हळ्यार एकच उतरान आमी कितलें मोळचें दाळचें जायचें म्हण तुवें आमकां दाखोवन दिलाय सम्या मगळा बापा आमी वाट चुकतना आमचे वाटो सारके कर नीट कर वाट चुकोन वचून आमकां सोडिनाका ह्या वर्त्या जिवितान आमकां भागीदार कर तुजें वर्तें म्हण सदांच आमकां दी आमी तुजे सांगता लागीं येवंक अपेक्षीत आसतना सम्या आमकां वोण घे
तेच वर्त्या बांदांत आमकां एकवटे संबंध आमचो सर आनी सर बापा तुजे ते एक जावली आमचे काळ सामाना सोम्या समर्पीत करया सोम्या मुखार एक जावया गीत आमी गायता आसतना सोम्या आमकां परत परत आपयता तेच वर्त्या जिविताक आनी तसलें जिवीत तो आमकां दिता आसतना आमी संपूर्ण एक पावया जेच्या मोगांत आमी बरया जेजू तुलसो आमचो तूं म्हाका जाय तुका हांव सोणकयच वचोंक साध्य ना आनी त्या एका वर्त्या संबंधान अनुभवांत आसली रूस आमी एकपटी साकली जाल्यार मागीर आमी सण सोडिना खंयचीय बरी रूस आमी साकोंक शिकल्या जाल्यार मागीर आमी सण सोड त्या प्रमाणे सोम्याची रूस साकोंक आमी बेसाडया रोम्याची रूस साकोंक आमी आशेवया सोम्याची रूस साकोंक आमी मागया आनी तो आमकां दितालो आनी त्याच वर्त्यापणांत सोम्या सांगता एक सावया
अस्य संवसारात दिवन आमकां व्हरते गेले ताच्या दुबळी गाया देखून कसो बाप दुबळो जालो तशें तूं ह्या संवसारात दुबळो जालोय आनी आमचे खातीर तुजें सर्वस्व त्याग केलें त्या देखून आमकां खूब करचो आमकां बरो करचो आमकां खूब करचो आमकां आपणचो आमकां नितळ करचो आमच्या जिवनांत जायते बरेपणाचो आमच्या पिडा पुसून काडचो तुज्या मरे रगत आमच्या गायांनी देवो वचो आनी त्या सकलवारी प्रसादान म्हणलें ती उतरां व्हरत्या तरान आमकां आयज दिवचो आनी हर एका भुरग्याक सांबाळचो जेजू दवरचो आनी तूं जावन आसा आमचो वैज जेजू तूं म्हजो वैज जेजू तूं म्हजें दायज हालेलुया जेजू तूं म्हजो वैज जेजू तूं म्हजें दायज कुर्सांत आमकां ताणें दिली ती उतरां त्याच उतरां आठवप नासलें ही तुजी माता हो तुजो पूत सगळ्यांक आमकां तिची भुरगीं करून त्या सोम्यान दिल्या कोणाकी अनाथ सोडूना ताणें म्हणलें आसा हांव कोणाकी अनाथ सोडचो ना म्हजो दरा मात्र निवर्ती मरियमायक आमकां दिला त्या मरियमाईच्या वरच्या जीवनात आमी वांटेली जाता आसतना मरियमाईच आमकां सांबाळटा त्या प्रमाणे मगाच्या भावान आनी भयणीन जायते आमचे पवित्रपण आमी सडीत करूंक जाय माग आनी पळय तुका तें मेळटलेंच खऱ्या भावार्थान माग खऱ्या भरवशान माग खऱ्या मोगान माग कृपा देंवतली जायते फुडें आमी कितें करूं चिंता आमचे इतल्याकी कामां करूं चिंता आमी बरीं कामां करता आनी एका कुशींत देवाक पयस दवरता सोम्या पयस दवरता म्हाका तें नाका सोमी नाका म्हाका देवाची गरज ना म्हाका इगर्जे वचचें म्हणना म्हाका मिसा वचचें म्हणना म्हाका पयतपणांत आत्मीय कार्यानी भागीदार जायचें म्हणना त्या देखून आज जायतो आमचो जण इगर्जे जावन फाटीं रावलो कालच म्हज्या आराधना उपरांत एका ह्याचा कडेन उलयता तो म्हणा लागलो जी जनरेशनान इतले बिजडायत आसाचे जाल्यार आमी कोण मिलेनियम जनरेशनाचे आसा हांव पळय आमी तांकां बरी तरबेती दिवना जायते जाणां आमकां आमच्या भुरग्यांक कितेंय सांगलें जाल्यार कितें जाता कोणा म्हण मास्टर टिचरांनी कितेंय सांगूंक ना व्यासकांनी कितें सांगूंक ना ते कोण कॅटेकिजम दिता ताणें सांगूंक ना एका तांची वायट संवय आसता कोणें दुसऱ्यान तांकां थितवंक ना कित्याक म्हळ्यार आमी चिंता तशें केल्ल्यान आमची भुरगीं बरी वाडावड जातात मागीर येवन तकली रडय जाय
ते रडणे तुझ्या पयले जावं दी. तुझ्या भुरग्यांक बरी शिस्त शिकत असतना आसा म्हणून मेळिल्ल्या बरें तांकां दिवचें, मेळिल्ल्या धाडचें. टायम ना, शिस्त ना, विसरचो कोणी ना. मोगाचे भावन आनी बेडिनो, समाजांत आमी पळयलें तितले सुलावेचे मनीस नात. तांच्या फायद्या खातीर जायते जाण आमकां आमच्या भुरग्यांक उपयोग करता आसतना आमी बऱ्या तरान आसूंक जाय. कितलीशीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक कितल्या बऱ्या तरान घरा सांबाळटात. एका मिसाक वचनातल्यार ती बिलकुल आयकनात. वचचेच उठ येतात, उठोवचे मात न्ही ताणें उठोवंक आसा, उठोवचेंय न्ही. तांकां कळीत आसा जाय तें मिसा वचचें म्हण. तशें जाल्यार एक एज्युकेशन, क्वॉलिटी लायफ, क्वॉलिटी कॅरेक्टर आमी बिल्डअप करूंक जाय. आमच्या भुरग्यांक त्या प्रमाणे वागोवंक जाय. आमची भुरगीं वार हें येतना त्या कुशीक गुंवची आनी ह्या कुशीक गुंवची. फॉर एक्झाम्पल पेरंटांनी सेंत उलयतना म्हळें आमी आमच्या भुरग्यांक भायर हाडून आयल्या फादर 10 वरां म्हणून आमी राखोन आसा तांच्या फ्रेंड्सा सांगत. इमिडिएटली हांवें म्हळें तुका देशभस ना गे. आज तूं तुज्या भुरग्यांक कसली देख दिसी जाल्यार फाल्यां सकाळ तुजी भुरगीं आनी कसली देख दिवंक. म्हाका आमची घरां आसात आमकां कल स्टायल ती. थंय वयचें, हांगा वयचें, थंय जेवचें, हांगा जेवचें. म्हाका जेवणाक मात्र सांग, खाणाक मात्र सांग. खाणा प्रास कूड व्हरती. कित्याक ताचें लॉस जायत जाल्यार आनी प्रत्येक तरा आत्म्याचें नाश जायत जाल्यार म्हजे भावन आनी बेडिनो जायते जाणां आमकां तसलें वर्तें म्हणून करूंक नाका. त्या देखून तो ह्या जाक म्हणटालो जनरेशन, आतांचें जी जनरेशन तांकां तुवें कितें सांगलें तें कॅर करिना. त्या खातीर आज आमची गत थोड्या इगर्जेनी अशें सर्वे काडले आसा. त्या इगर्जेनी 30% भुरगीं मात्र हजाराची पळयता ह्या जाग. तर उरली 70% खंय गेली, थंय गेली फादर, हांगा गेली फादर, तशें गेली फादर, अशें गेलें फादर. थोडे फुडें कोणें एक पटी मारल्या फुडें कितें सांगलें जाल्यार म्हाका इतलो राग येता की कित्याक म्हळ्यार जेवसार आसल्यार तितलें आमच्या मदकात काम करता. आमी चिंता वडांतल्यान मात्र जेवसार आमकां नाडटा म्हणून, असल्या ल्हानांत आमकां नाडटा. आमच्या भुरग्यांक आमी कितलेशींच जाणां बरी देख दिल्या. कितलेशे जाणां आमी तांकां हॉलिडे आसतना या आमकां कळीत आसा 10 दिसाचे पिकनीक करूंक, 20 दिसाचे पिकनीक करूंक खंयचे खंयचे मॉल आसात, खंयचे खंयचे रिसॉर्ट आसात, खंयचे खंयचे वॉटर पार्क आसात, सगळें आमकां कळीत आसा. तांकां पयलींचे सुच्या पांयां तळां हाडा. फाल्यां रडची गरज ना, हांगा तांकां जावची गरज ना. उपरांत आमी सगळ्याक सवकासाय दिता. तें तशें जालें, हें अशें जालें, बुराची रिजान आमचे कडेन आसात. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, सोमिनातलें जिवन रितें खुरपा तें देवाना, खुरपा तें देवाना तर कितें फायदो. आमी म्हणूंक पुरो म्हाका चलता. तशें जाल्यार चलच्यांगत उपरांत सुखीदाड येता. सुखीदाड येना जाल्यार तुजी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुजी जबाबदारी एका कुटुंबांत तुज्या भुरग्यांक वडिलां सांगता मेळोन भोव आपुरबायची देख दिवची. अशें उलयता तो म्हणलो आवय बापायक कितें मिसा येवंक नाका गे, भुरगीं खरी देख खाण येतालें म्हणलो. मिसान कितें मेळटा, मिसा गेल्यान कितें जाता, तें सवाल विचार केल्ल्यान कितें मेळटा. कांय नाका, एक 20 दीस पळय मिसान कितें मेळटा. आज ते विटामिनाचें खाण केल्ल्या देखून तुजी कूड बरी आसा न्ही गे. त्याच प्रमाणे त्या सम्याक सेवल्या देखून तुजें जिवीत बरें आसूंक जाय. एखादो तें पिड्यार केलें जाल्यार तुजें डिसिशन, तुजो निर्धार आनी म्हजो निर्धार. म्हजे भावन आनी भयणीनो, पळयतात सकत मागून घेवया. दाट घालता जेवसार म्हणून आमी मेळ्ळ्या की बरी आमी तातूंत मेतेर जावचें न्ही. आमचें भागीदारपण आमी थंय दिवचें न्ही. आमी ताका बाली जावचें न्ही. त्या खातीर सोम्या सांगता एक जावया. सोम्या सांगता सदांच एक जावन पवित्र आत्म्या सक्तीन बरी सगळीं आमी उबी रावया. मोगाचें पवित्र आत्म्या सकत म्हाका पवित्र आत्मा आमचें थंय देंवता आसतना सगळें बरें म्हणून तो आमकां करता. दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या
आमचे देवाने आमच्या भुरग्यांच्या देवाने आमच्या कुटुंबात देवाने पहिल्या सुवातेर आमच्या वडिलांचेर आवय बापायचेर देखी बरी जिवान दिवच्या देवाने देवाने आज ताका ती मावल्या कळी जायना जायत्या जाणां शोकी जाला कितें उलगल करतात त्या प्रमाणे आमी करता मगेच्या भावान आनी भयणीनो आपर बायतरांची जिवीत जियेले जाल्यार बरो सांगता पूण तुमी म्हणून बरो तातूंय तसो तात्कालीक आणि उपरांत कळकळीत जाता बरो संतोष दिवचो आसा सोमी त्या सोम्याच्या वरच्या आदारा बरोबर पळयता सगळ्यांना तो मोग प्रगट जावं दी तो मोग तुझ्या पांया तळा रावतलो जेजू तुझे वाटेर हांव चलतलो जेजू तुझे संगी हांव गायतलो जेजू हांव पाटी सरसना हांव पाटी सरसना सम्या तुझ्या मोगात हांव तुझ्या सदांच्या जिवितांत हांव तुझ्या बरो न वमताच्या बापाचें जिवीत देव गायला तुजो हांव मोग करता म्हणलें गीत आमी गावचें.
हांव पापी सरसोना हांव पापी सरसोना भाग्यवान Padre Pio Baba प्रकाश वरील ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासून माग बापा सलच्या कामी देखील तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटे मिरे कोणासो पर्व सडलोय फ्रांसिस कास्पिरितान जीएम सदा कुर्सासो कुरो सडलोय भाग्यवान Padre Pio Baba प्रकाश वरील ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासून माग बापा सलच्या कामी देखील तुझ्या ख्रिस्ताचे कष्टे कुडीर वाहून देवाची वळख दिली मागल्यान प्राचितान जेजू वेंगून शांतीचे हातेर जालो भाग्यवान Padre Pio Baba प्रकाश वरील ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासून माग बापा सलच्या कामी देखील तुझ्या San Pio आम्हा बसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फौज जावचे खातीर देवा तुवें कापजिल्ल्या San Padre Pio तुझ्या पुताच्या कश्टाने विशिष्ट तरा वांटेली जावचे वर्ते भाग पाव केले त्याचे विनंतीन कितें वत्र करून मागता कृपा दाय कर आनी चड जावन जेवच्या मरणांत एक जावन जेवचे आनी त्याच्या जिवनपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां पाव कर महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसादी तशाता सदा सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसादी तशाता सदा सर्वदा आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक जसादी तशाता सदा सर्वदा आमेन हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय म्हाका तुमी घेतल्या सदांनी तुमकां मेळटले बडे आनी तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता ते म्हाका मेळशें कर प्रत्येक तरा मेळ्ळे उपकारा खातीर आमी आर्गां दिव्या कालच्या दिसा आमी मागले जावन आसा प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट मेळच्या खातीर आनी आज तेंचो इंटेन्शनाक आयलां प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट फायल दाखोवन दिल्ल्या खातीर जावन तोनी बापा आनी San Padre Pio काळजांत जावन आर्गां दिवन आसात त्याच प्रमाणे देवाच्या वर्त्या आदारान जायत्या जाणांची पिडा कोण केल्या San Padre Pioच्या वर्त्या आदारान ताका जाय जाल्यार बरेंपण लाभलां एका भयणीक जाय जाल्यार बरें काम जावंक आसलें आनी ती मागोन आसली तशें जाल्यार काम तिका दिल्ल्या खातीर देवाक आर्गां म्हण ती म्हणटा आनी त्याच प्रमाणे ट्रावेल ह्या भयण बऱ्या तरान जाल्ल्या खातीर देवाक आर्गां दिता आनी देवाचें वर्तेपण वाखाणूंक देवा सांगता एक जावन आमी सांगता गाव्या केदवोत देवांचो केदवोत देवांचो केदवोत देवांचो केदवोत देवांचो तगामी दिव्या तगामी दिव्या तगामी दिव्या तगामी दिव्या केदवोत देवांचो देवान जायते बरेपण केलां जायत्या जाणां कपल्सांक भुरग्यांचे देणे जाय आनी असले भुरग्यांचे देणे दिवच्या खातीर आमी मागया जायते जाण आमचे विनंती केल्या रेतेरी गेल्या जायत्या जाग्यांनी विनंती केली जावन आसा प्रिता सचिन प्रिया प्रिती ह्या भुरग्यांनी आमचे कडेन विनंती केल्या हांकां भुरग्यांचे देणे जावच्या तांच्या लग्नाची विधांत ते देणे दीस सम्या म्हण आमी मागतना टिना एमेलियो हांच्या खातीर आमी मागया तांकांय भुरग्यांच्या देण्याची गरज आसा
तशेंच जायतीं जाणां कॅल्विन आनी ताचे मिसेस तांकांय भुरग्यांच्या देण्या खातीर ताणें म्हाका आमचे कडेन विनंती केल्या भुरग्यांचे देणे मेळोन संपूर्ण तरान पाद्रीपेच्या पांय तळे येवच्या तांकां देव आदार दिवं दी आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पळयस हांव तुजें राज आमचें घेवन तुजी खुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या शितां तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नवान म्हणजे गुड पेमरले समजे सांगता आश्रय आमच्या तूं सदैव सदैव पॉल जोगुशें जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यांगा ते विनादी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक देशात आनी सदां सर्वदा आमेन जेजूच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयेता म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सगळीचो बाप तुमकां दितलो आपले बापा कडेन तुजें आमी मागता ते म्हाका फावो कर प्रत्येक तरा वीराची भलायकी बरी जावच्या ताच्या पुताक रिकरेक्शनाक गेल्ले मार्क्स बऱ्या तरान येवन बरी सीट मेळच्या जायते भुरगीं आज आशेवन आसात बरे कडेन बरी सीट मेळत जाय जायते जाणांचे फलितांश बारी बरें दिलां पाद्रीपे कडेन आमी परत 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 मागिल्लें आनी त्या पाद्रीपेन ताका आदार दिला तेच प्रमाणे प्रॉपर्टी इश्यू आसल्या एकल्याक परच्या रेतीरींत तो आयलो आनी पाद्रीपे कडेन माग म्हण गेल्ले कडेन सगळ्या रेतीरींत सांगलें आनी तो मनीस ददोस्तारा म्हणटा पाद्रीपेन म्हणजे सगळे समस्यो बऱ्या तरान सांपोवन दिल्यात त्या प्रमाणे देवाक तो आर्गां दिता विल्सन म्हणलो देवाक तो आर्गां दिता रॉन्स देवाक आर्गां दिता वर्त्या तरान विणाचे सगळे पिडा आनी ताचे कितें कश्ट आसात ते बांदप आसात ते गुण जावन दी म्हणून ताचे खातीर मागया चेरी ताणें आमचे कडेन मागोवंक विचारलां ताचे खातीर आमी विनंती करूं मागया गरजाक बेगीन बऱ्या मोलाक कांयच अडकळ नासतना विकूच्या खातीर अलर्जी गुण जावच्या खातीर त्याच प्रमाणे 12 वर्सां फ्लॅट प्रॉब्लेम कश्टून आसात आनी फ्लॅट कंप्लीट जावना तांकां ते फ्लॅट कंप्लीट दिवच्या खातीर तशेंच जॉर्ज आनी मोती तांचे फ्लॅट तांकां बेगीन मेळच्या खातीर आयवान म्हळ्यार जायते कश्ट जाता जायते केसी आसा जागो विद्यार्थी जावना हांगा आनी मुंबयन ताकाय जायते बरेपण लाभच्या खातीर आमी ह्या वेळा मागया आनी एका कुटुंबा खातीर आमी प्रत्येक तरा मागया एका भुरग्या खातीर आमी मागया ताका बेलगांव युकेची विजा मेळ्ळ्या ताका स्कॉलरशीप मेळचे खातीर तें मागोन आसा पाद्रीपेयो कडेन मागता आसतना खंडीत जावन तो दिना म्हणना खंयच्या वाटो तो उक्तो करतलो आनी त्या प्रमाणे पाद्रीपेच्या वर्त्या मजतीन त्या भुरग्याक बेगीन स्कॉलरशीप मेळोवन ताणें त्या गांवाक वचोन ताची PhD शिकप बऱ्या मुखार सरवच्याक आनी एक वृत्त म्हणल्यार भुरगे PhD शिकप ते करनासा आनी ताच्या डॅडीक स्टिवानाक जायती बरी भलायकेची गरज आसा ते कुटुंब बऱ्या तरान सांबाळ आनी ताका जाय जाल्यार बरेंपण दी आनी त्या भुरग्याक तुज्या वर्त्या गोपांत घे ताचे PhD बेगीन कंप्लीट करच्या ताका जाय जालो आदार दी म्हण आमी मागया आमचे बाबा सगळीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजे राज आमकां तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या शितां तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नवान मरे कृपे मरले समजे सांगता आश्रय आमकां तूं सदैव सदैव पॉल तुजे गोश्टी जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यांगा ते विनादी कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडये आमेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक दशात आनी सदां सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र काळजा तुजेर हांव पातयता म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी सुसासरात पूण म्हजी उदासराजियान आतां आमचे म्हाका लाभतले म्हण कडेन बरोबरसो म्हाका आसा प्रत्येक बियो बापा कडेन मागता युरोपाची विजा फावो कर आनी बेगीन ताका वचोंक 7 दीस जावन दिवन मागोना जॉयस्टना बेगीन इस्रायलची विजा फावो जावच्या खातीर एका भुरग्या खातीर आमी मागोन आसलेले हांव आनी ताच्या हांवें केदाळे मागण्याक विनंती केली आतां तो इस्रायल वचून पावलो वापर पायतना ताका बरें एक खाम थंय मेळ्ळा आनी देवाचे वर्ते मांडोळ त्या प्रमाणे आसा कितले वायटांत सांपडल्यार देवाक जाय म्हण सांगून आमी मागलें जाल्यार त्या भुरग्यांक तो सुटका दितलो आनी तसलें निदर्शन दितलो केस आसले वेगीन सेटल जावच्या खातीर एडमिशन नर्सरीज मेळच्या खातीर बिजनेस बऱ्या तरा मुखार वचों नर्सिंगाक सीट मेळच्या खातीर घरांत शांती समाधान आसच्या खातीर अमाल पेड सोडूंक कोरपा UK विजा मेळोंक उगडाचे सगळ्यात मेळोंक एक जागो काण घेवंक बरे भलायकी मेळोन देवाच्या उतराची जाणवाय मेळच्या खातीर शिकोवंक कश्ट रियाक पाद्रीपेच्या वत्या मजतीन मागोन आसता त्याच प्रमाणे भुरग्यांक जाय जाल्लें बरें
उलोवप दिवच्याक जागो बरें आम्हाला विकोनाच्या बांदिल्लें घर बरें आम्हाला विकोन सी एग्जामा पास जावच्या खातीर आनी तशेंच मतायस कीर्ती सेलिन क्रिस्टीन एविना प्रेसिल्ला बबिता रियान्ना अनिशा अनुष्का भुरग्यांक जायते बरेपण हाडच्याक जेजुले आमी मागता प्रत्येक तरान रोजलीन ताची ती पिडा चिकें उलबण जाल्या ताकाय बरी भलायकी दी ते किमो काण घेत आसतना बरें तें जावं दी युलालियाचे किमो काडून ताका जायती बरी भलायकी दिवन आसा आनीक बरी भलायकी तिका दिवं दी म्हण आमी मागया सेलीन तिचे कोंकणी कॅन्सर पिडेची ती तिका गूण केल्यांक देवाक आमी आर्गां दिल्यात आतां ती कोंकणी आसली शेळ आसली संपूर्ण तरान गूण कर सुम्या म्हण ती मागोन आसा मॅक्सी एप्रोचिन फ्रांसीस चार्ल्स हेनरी ह्या भुरग्यांची पिडा गूण जावं दी म्हण आमी मागया प्रत्येक तरान आमच्याच मदेगात आसात जायतीं जाणां तुमचे सगळे कश्ट आटेविटे कितें सगळी गरजो जावंक आसात ते बऱ्या तरान जावच्याक आमी मागया एडवर्डाच्या भुरग्याक बेगीनच त्या हॉस्पिटलांत जावन शबीतायन डिस्चार्ज केल्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया पाद्रीपेच्या वर्त्या माजतीन ताणें मागिल्लें आसा फ्रँकीक विसा डेट आयिल्ल्या खातीर आमी मागिल्लें ह्या आराधनांत तो म्हणा लागलो परच्या दिसा म्हज्या खातीर एक आर्गां आमी दिया फादर आनी तें दिवन आमी जालां परच्या शुक्रारा ताकाय पाद्रीपेच्या वर्त्या माजतीन ती विसा लाभल्या तशेंच जॉन आयर्लंडांत आसा ताका बेगीच विजा तें काम बरें पावो जावच्या खातीर आमी मागया रिटा ताची भलायकी बरी जावच्या खातीर आमी मागया समज व्हरता आदार आमी मागता आसतना एलसी तिचे पाठीचे दूख आनी तशेंच आनी एक एलसी तेजे कुटुंबांत बरें समाधान ताच्या पुताक जाय जाल्यार बरी भलायकी त्याच प्रमाणे कोण सकडी ह्या ते भगवंत हप्त्यांत निश्चेज जावन निरासपणान भितर बसून आसात की आत्मीक तरान गटाय नासतना वळवळून आसात की तशें सगळ्यांकी ऑर्यका देव मंदिरा वॉर्नाड्स पाद्रे पियो तांकां आपोवन हाड तांकां सोडिनाका घरांत तांणी येवन ते आत्मीक सगत भक्षाक बऱ्या तरान तांणी आपल्या जिवनाची नवसळणी करच्या बदलावण करच्या जाय जाल्यार सगळे कृपा आमच्याच कुटुंबांतल्या भुरग्यांक आमच्याच कुटुंबांतल्या वडिलांक कोण सकडी हातूंत भागीदार जावंक फावो आसा की तांकां सगळ्यांक त्या भागीदारपणान घेवच्याक तो तांकां आदार दी म्हण आमी मागया आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राजम घेवन तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमची सुटलेल्या मुक्षितां तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मेरे गुड पेमरले सुमजे सदा आश्रम तातूं सदैव सदै पाळ जगुशे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आमो पियांगाते विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळे आमेन महिमा बाप्पा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक शादी दशाता आनी सदा सर्वदा आमेन जेच्या पवित्र काळजा तुझे नाव पातयेता जेच्या पवित्र काळजा आमचे निर्भाग्य पातक्याचे तुझे काकूळ दाखय तुझे आमच्या वाळा आम्ही तुझे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय नमानणे काकुतीचे माये नमानच्या जीवा अमृतने मनुष्या तुका आमी वंदना आमी पदेशे काळका या तुका चापना दसना अस्कार सोड आमी तुका आराधना करता तर आमचे शिकाय हे तुझे काकुतीचे दोळे आमचे वैते आनी या परदेशांता तुझे खुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दे हे दये मगडे गळपे दुधावी मरिये साम सुजेच्या पस्क्या बापा आमा पसत विनादी कर पियो आमा पसत विनादी कर देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पसत विनादी कर सापियो आंबा पै कलता जावन जियेल्या आमा पसत विनादी कर सापियो कष्टाना तिरासान सांभाळल्या आमा पसत विनादी कर सापियो प्रांसियासीच्या पाट लावदारा आमा पसत विनादी कर सापियो कापजेर वडतीच्या अलंकारा आमा पसत विनादी कर सापियो समेच्या पाशाच्या गायने नेटयलेल्या आमा पसत विनादी कर सापियो क्रिस्त
सरे भक्तीर भरलेल्या आम्हा पसत विनंती कर संक्रमिता मुखार बापाची काकून दाखयल्या आम्हा पसत विनंती कर विधेयपणाच्या आदर्श आम्हा पसत विनंती कर तिरसन सांभाळल्या आम्हा पसत विनंती कर शांतीपणान कलता जाल्ल्या आम्हा पसत विनंती कर या जगा आदर्श जाल्ल्या आम्हा पसत विनंती कर आत्म्याच्या बचकती वावरल्या आम्हा पसत विनंती कर भलायकेच्या दाईचा आम्हा पसत विनंती कर तक्षण पावच्या आम्हा पसत विनंती कर मारतल्याच्या भरोशा आम्हा पसत विनंती कर सुमेस्थ चादरा आम्हा पसत विनंती कर सांपी आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसण्या कमी फौजोंची खातीर हे देवा तुझ्या सेवका सांपियोग समाज पेंचिणी एका पोणे दिव वेद करपे देण्याने भरलोय आणि भगवान प्रांचे आसीच्या शेतान क्रिस्त या जगजान मागलोय ताच्या मागण्याने बरोबर आम्ही आमकां पावस जाल्ल्या बेसांती रसान सांबाळून तुका करे सक्सी जावची हो तुझ्या कृपे देण्याने बर म्हणून आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्वर तुमकां आशीर्वाद देव आणि तुमकां सांबाळो सर्वेस्वर आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर मागो आणि तुमचेर दया करो सर्वेस्वर तुम्ही सापियोचे दवरले भक्त मानून घेव आणि तुमचे मागणी फळादी करो आणि सर पदवे दादी बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो तुझे मरण जीवन पण आम्ही समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही बागेता सोम्या जेजू ख्रिस्ता सर्वोंदारा उपकारांक सर तुझ्या अर्गां दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्यार कुर्साच्या मरणांता जिवीत दिलाय सोम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळ्ळ्या संत स्फोरीत काळजांत तुका हसिता तुझे मरण जीवन पण आमी समरमता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी बागेता स्वागत तुमकां मिसच्या बलिदानाक पातपेच्या वरत्या देवस्थानांत आमी जायते जाणां मागोन आसा आनी मागले उपकार कितलेशे जाणांक मेळ्ळ्यात हांव रेतीर गेले कडेन जायते जाणांक सांगले आनी प्रॅक्टिकली खरी एकलोय म्हणटा पातेपो ताचे कडेन आमी मागला आमी मागोनूच आसा आनी तो दितालो म्हणल्यार बरोसो म्हाका आसा म्हजो स्टॉल पळोवन पळय आनी त्या पादपेच्या त्या वर्त्या पोट्याक कितलेशे जाणांनी आपलो उमो काडिल्लो आसा कित्याक पाद्री पियो तसलो वर्तो आनी पाद्री पियो तसलो भगवंत ह्या साक जावन सांज जावन आज आमच्या वर्त्या ह्या पोनशेतांत आमकां तो मेळ्ळो जाल्यार आमचें भाग त्या खातीर देवाक अर्गां दिवया आनी ते समान त्या पादपेच्या वर्त्या पांया तळा दवरया वेलंकणी मायक अर्गां जावन मीस दिता ग्रेटा गोंजालीस आनी कुटुंब प्रत्येक गिऱ्या खातीर मीस दिता क्लेटा प्रभू फेर्नांडीस अर्गां मीस दिता बटी आनी फ्लोरीन पाद्रे पियोक अर्गां बलिदान डिलिशा मोंतेरो सगळ्या कुटुंबांतल्या सान्या पासून जुलियट वेगस आनी कुटुंब पावलीन पिंटो आनी लुसिला सरांच्या आत्महत्या आयरीन डिसोजा मीस दिता प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट फायल दाखोवन दिल्ल्या खातीर सेंट आंटोनी बापाक आनी पाद्रे पियो काळजांत अर्घेता मेबल पेरेर आनी कुटुंब सगळ्या कुटुंबांतल्या सरल्ल्या आल्मा पासून जॉन आनी प्रमिला डिसोजा आवेल डिसोजा आत्म्या खातीर ज्योती डिसोजा तशेंच हे मीस आमी संभ्रमता प्लाविया ताका बरें काम देवान दाखोवन दिलां भायल्या गांवांत दुसरें काम त्या खातीर आमी ताचे खातीर आज प्लाविया मॅथ्यू ताचे खातीर आमी मागता फ्रँकी डेसा ताकाय बोटयेची डेट आयिल्ल्या खातीर अर्गां जावन ताणें मिसाच्या बलिदानांत ताचे खातीर आमी मागया देवाक अर्गां दिवया पवित्र रचने मिसाचें बलिदान माया मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी आराम करुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्याचे क्रिस्ताची कृपा देवा समोर
आणि पवित्र आत्म्याचा एकवट तुमचे हे सवे असो. तुमचे सवे असो. सुमेच्या जीवनात तुम्ही पळयलें जाल्यार मगच्या भाव भयणीनो सगळें ताका कळीत आसल्यार ताचे सगळें बऱ्यान तो रावलो. पण आमकां कितले कश्ट जातात. एका मनशान कितें आमचे विशयन कांय सांगलें या कितें आमकां दूख येलें जाल्यार वी फेल्ट हर्ट म्हूण आमी कितलें व्हडलें करता. पूण सुमी वेळेर सगळ्यां सांगता तो आसलो. त्या देखून आमी कोणाक सेग्रिगेट करूंक जायना. ज्या दिसांनी आमी चड आनी चड मोळायची जायचे, दाळची जायचे, कालती जाय. पूण कोणा जाय तें घालतें म्हण हू वॉन्ट्स ह्युमिलिटी. कोणाक नाका. कित्याक की म्हळ्यार आमी कालती जाल्ल्यान देव वर्त करता म्हणलो एक बोगाप आज जायते जाणां तें ना. हांवें करचें, हांवें पेसाडचें. पूण देवाचें आशिर्वाद ना तर तें सगळें निर्फळ. देवान आमच्या रिती टिमांत आसलेलो मेंबर कोर म्हणा लागलो त्या प्रमाणे देव आमकां वांटो तयार करून दवरता. ताजे थोडो वांटो तयार केलो तो म्हज्या मुखार सांगतना म्हळ्यार तें कळीत आसा. त्या प्रमाणे देव तयार करता. सडन कोण तो येता पळय एक दिसांनी वयर येवन आपूण तो प्रिचार आपूण हो प्रिचार म्हणटा पळय डोंट बिलीव. कित्याक म्हळ्यार तयारी करची सोम्यान रायट फ्रॉम द बिगिनींग. थोडे एग्जाम्पल हांवें म्हज्या रितीन मस्त दिल्ले आसा. रायट फ्रॉम द बिगिनींग. आनी तशें आसता. तशें जाल्यार मात आमी एक रूख बलिश्ट जावन तो उंचायक लांबायक वचचे जर ताची पानां पयलेंच घट्ट रोंब जाय सकयल मातयेन डीप वच जाय. तेच प्रमाणे देव कोणाक विंचता तर आज आमकां तें कळीत ना. त्या देखून इल्ले दिसांनी कळीत जातालें. कांय चड वेळ ना. थोड्यांक आमकां नॉलेज ना. त्या देखून कितें जाता संवसारान म्हण कळीत नासतना आमी इल्लें नॉलेज काडून येणें देणें धांवन वचप. मोगाचेर धांवा हाच्या फाटल्यान खंय ताच्या फाटल्यान हाच्या फाटल्यान धांव वचनाकात. सोम्याच्या कुर्सा फाटल्यान सोम्याच्या देवकरिस्ताच्या बळान पवित्र मिसाचें बलिदान वर्त्या मोगान आनी भक्तीपणान आमी संभ्रम्या अजापाचे अजापान जाताली थंय मनशाच्या जिबेर आनी मनशाच्या मायंडान न्हय. त्या देखून आमी सोम्या लागीं एक जावया. सोम्याचे आदार मागया. कितें हांवें सांगता की म्हळ्यार जायते जाणां मागीर येवन वताडचें आमचे कडेच. मागीर सांगचें म्हाका तशें जालें वेतना कळीत ना. सांगलां न्हय. जायते वेळी सांगता न्हय. हर एका मिसाच्या बलिदान सांगूनच आसता न्हय. हर एका आराधना सांगून कान केप्पे जाल्या ते आयका न्हय. आयकता न्हय. मागीर जालें परतून सांगचें आमकां कळीत नातलें. आयक कितें आयकचें तें आमी आयकना. कितें आयकोंक नजो तें आमी आयकता. त्या देखून आमचे प्रॉब्लेम. त्या देखून जेजू कितें तो करता तें सांगूंक लागलो. जो कोण तो उडो हांव ताका पुडो दिता तो म्हाका विकृत करता. त्या मनशाक तें आयकोना. कित्याक म्हळ्यार केप्प जालो ताच्या मोतीन केदाळ्याक 30 नाण्या खातीर हाका इकचें म्हूण आसलें. त्या देखून ताणें एक सेंटेन्स पळया. ताका केन्ना जेजू उडो दिलो तेन्ना सैतान ताच्या भितर रिगलो. त्या देखून आमी 2 तरांनी आमच्या येवकरीचा भागीदार जावंक जाता. थोडे कडेन आमकां आमचेच मोतीन आसून आमच्याच पातकांत आसून आमी सोम्याक सेवता. आनी त्या देखून देव सरान काम करचें 7 दीस जाता. पूण तशें जाल्यार आमी हिडें दिवचें नाका. सोम्या तें एक जाव्या सांगी जाव्या जागृत रावया. सोम्याच्या वरती आदारां बरी आहा. जेव सराक पयस वचच्या खातीर संपद आमची जिणी आत्मीक तरान नितळाय करया आनी सांगाता म्हणया हांव पत्की सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतन तोंडान विसरून वायट बरें विसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदांच संवकार मेळ्ळी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्पराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना करता. सर्वपदाता देव आमची काकूत कर. आमची पातकां बगसून आमकां सृश्टाच्या जिविताक फावो. आमेन.
सर्पदळी सृष्टीच्या देवा तुझ्या दैवी कृपे तुझ्या जगात संपियो तुझ्या पुत्राच्या पाशवा जगाने नेटोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान बगिदा केलोय असे ताच्या मिसावधरी तुझ्या गणेर मगाची दाम आमकां उगडापी केली तुझ्या मागण्याच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशवांत एकवटावन रावू आणि संतोषान तुझ्या महिमेन वांटेली आमकां पाव कर आमच्या सोम्या देवता जो क्रिस्त वरवीं तो कर देव तुझे स पवित्र आत्म्याच्या जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप दखलेल्यांक दैर दिवचें एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सरेस्परा देवान म्हाका एका शिसांची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सरेस्परा देवान म्हजो कान उगाडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरूंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजें काड ओडतेल्यांक हांवें म्हजें पोले दाखयले. केंड्या आनी दिंपये मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सरेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता देखून हांवें आत्माराची परवा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड पत्रा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. म्हाका न्हीद करून दिता तो लागींच आसा. तर म्हजेर कोण फिर्याद करीत? आमी सांगता सदरे मुखार वचुया. म्हजे विरोध कोणाचो दावो आसा तो म्हजे मुखार रावूं. पळया सरेस्पर देव म्हज्या आदाराक येता. हांव गुन्यांवकार म्हूण कोण थारयत? देवाचें उतार हें. देवाचे वडपकार. सर्वे
दंड ये म्हाका तुहाय सर्वेस्वरा तुझे मुदंड ये म्हाका तुहाय सर्वेस्वरा वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया नमन तुका तू एकलोस आमच्या भक्तांची दया करता वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे बरीत राया सर्वेस्वरम तुमचे सोबे असो तुमचे सोबे असो आमच्या परमेश्वर ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या उपरांत बारांतलो एकलो सुदास कार्योत नांवाचो प्रधान याजक ससी गेलो आनी म्हणालो हांव ताका तुमच्या अधीन करेन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात ताणें ताका रुपयाचे 30 नाणी मेजलीं आनी त्या दिसा हांव ताका धन दिवंक एक बरो संद्राप्तो सोदतालो भूक नाजिल्ल्या उमड्याच्या परबेच्या पयल्या दिसा सीस जेजूस येवन म्हणाले आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करीत जाय म्हूण तुजी खुशी जेजून तांकां सांगलें शारा भितर पलाण मनशाची वचा आनी ताका सांगा मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला हांव म्हज्या सिसा सांगता तुज्या घरा पास्काची परवण करता जेजून सांगलेल्या प्रमाणे सीस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें सांज जाताच आपल्या 12 सिसा सांगता जेजू जेवणाक बसलो जेवणार आसतना तो म्हणालो सतत हांव तुमकां सांगता तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान पाराधीन करतलो सिसांकांतले आनी एकलोच हांव तो सोमिया अशें विचारी लागलो ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें जाणें म्हज्या सांगता पलगणांत हात घाला तो म्हाका पाराधीन करतलो मनशापूत पयत पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें करें पूण कोणा मुखांत मनशापूत पाराधीन जाता ताका हाय खाटा खाटा जल्म घुसनातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें तितल्यार गतान पाराधीन करून वेतिल्यार सुदासान म्हळें हांव तो मेस्त्री जेजून जाप दिली तुंच तें सांगताय जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वापणी तुका क्रिस्ता कणिकेचें गीत गावचें बापा मोल आमचे अर्पिता तुका धन आमचे भेटयता तुका काणगे ये बापा वायट मोंडो तुका भेटोवचो साक्ष आमच्या कश्टा वावराचो
गोडचे बलिदान समर्पण देव बाप्पा म्हणतात असले जामणं मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या नक्की पुरुषाच्या दावा सर्वेस्पर मानून घे बाप्पा तुझ्या सवाका सांपे जोगडास काढले दाना तुका भेटयता ते तो मानून घे आणि तुझ्या मायमे कधी आम्ही भेटून जे बलिदान आमका सजनाच्या जीवितावरण पावो आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो आमची काळजा उभारूया आम्ही ती सर्वेस्परात उभारता आमच्या देवाक देण वाचूया वयशमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आणि सष्टाच्या देवा सरकाळी आणि सत्ताय आम्ही तुका दिन वाचून फाव कायदो नीती आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या आनंद सगळे सगळे मनशा करून असताना तुझ्यावर त्या पदवेंत आम्हा सर्वांगी राखच्या खातीर तुझे एकल्यासपत्या संवसारात धाडलेलोय ताणें त्या कल्वार दोंगरार आपलो प्राण अर्पिलो कुर्साच्या मरण तो मेलो आणि आमकां नवें जिवीत ताणें दिलें त्या संतोच्या नादार उल्हास सगळो संवसार आणि सर्गीन संवसार धाडबार निरंतरी गायता तुझे मुखार पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर पवित्र दोन सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र ही देणी पवित्र कर पण आम्ही मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या सुकुशान कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसाक दिलो आणि म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आणि खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची तेच परिचय जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेस घेयात आणि हांदले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि सश्टी करचे रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमचे पसत आणि समेस मनशा पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात Bawarta sagot pargachuya तुझ्या कुसानी पुन्हा जीवन पोवण्यावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संवसाराच्या सोडवणाऱ्या आमची सोडवण कर बापाचे चमणस आणि पुन्हा जीवनपणास आमी भक्ती बडे उडास करता आणि जिविताचो उंडो आणि सोडोवची काल्स तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका आगीन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सदला आमी समेजता पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक आपले तुमीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड फ्रांसीस आमच्या मुखेल बापाय पीठ पावल आमच्या गोडी बापा सगळे ह्या सखी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो दवर मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर सरिल्ल्या सर भावार्थ बसत आमी मागया आम्हा तांकां आनी तुजे इश्ट मेल्यार समेज तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक पावकर आम्हा समेज तेंची दाय कर पूण आमी मागता
प्रत्येक तऱ्या भुरग्यांचेर तुजी नदर घाल बागेन दपत्यान तुमी आसा चड आनी चड आत्मीक तरान आमची वाडावड जावन तुजे सांगात नवसरणेन बरोवन तुज्या बापाची पदवी आनी महिमा बरकट जावच्याक आमकां तूं नेमाक करी ओंकार मरे देवाचे मागीर संगती बघ्यान देव जाणं तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर Assis Sam Francis, Sam Padre Pio, Sam Anthony, Sam Clara barabar सस्नाचे सुगंध आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्याचे जाताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वंदारणे वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन सम्यान बो अपूर्वाचे प्रार्थना सगळ्यांना भक्तीन सांगाता म्हणे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज्य येवं तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेली आवश्यकता तशी आमची पातकां वगोस आनी आमकां ताळें पडोवं नाका पूण वेळांतले आमकां धन्यवाद सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवादय करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गीच्या बाग आनी आमच्या सोडून दर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशानात तळटलें आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपात काडली सुटे आनी सर आगतांतली वाटय कित्या राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दौलतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयसभेच्या बावडतेचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशीपण तिका शांती देणे कोटान सांबाळ तुजी येतानी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक तुमची शांती समाधान आनी मायमो सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगासून एकवट संख्ये जावन एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगीचे बाबडे हांव पळय आमचो सोमी जेजू हर एका वेळा उक्त्या मनान उदार काळजान सर्वांकी त्याच्या वर्त्या मोगाक आपयता अच्छा जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुजे भितर आमचे म्हाका भोगना पूण तुज्या एकाची म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थया. देव आमच्या मोगाळ बापा सष्टी जिविताच्या काळात तूं आमकां आदर्श केलाय. सांप्योचे आदर्श आमी घेवं आनी आमच्या निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेची वांसर करपा दे म्हण आमी मागता. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आणि सर्वद्वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वापर बायतरान तुमकां आभार मानता. दिनवास म्हणटा ह्या देवस्पणान तुमी भागीदार जाल्या. भाग्यवंत हप्त्यान चड आनी चड मापान भाग्यवंत जावच्याक आत्मेतना व्हड जावच्याक दिल्ले ते आपण तुमी घेतला. देव तुमकां भरपूर आशिर्वादांनी बरोवन दी. मोगाचे नो होली वीक आतां फाल्यां धांवन आराम जाता. त्या भाग्यवंत हप्त्याचे सगळे टायम टेबल आमच्या नोटीस बोर्डार घाल्लें आसा. तेच येवच्या पास्का फेस्ताच्या दुसऱ्या दिसा जावन दैवीक काकुच्या परबेचे 9 आराम जाता. सांजे 5:30 वरां तेच 9 आराधन आणि 6 वरां मिसाचें बलिदान एस्कॉपेलांत आसतलें. शुक्रार दिसा पिडेस्तसो दीस सकाळीं 10 वरां आराधन आनी ताचे उपरांत 9 11:30 वरार मिसाचें बलिदान आनी आयिल्ल्या मालगड्यांक आनी पिडेस्तां आनी संकटांकी तेलाचे माकोवणी आसतले. उपरांत बोवापुरबायचें रुचीक जेवण आसतलें. दैवीक काकुची परब आयतारा 27 9:30 वरार आमी येवकरी पुरशांव आनी दैवीक काकुची पुरशांव ह्या बोवारी काडटल्या वर्सा बरीच आनी 9:30 वरां तो आराम जातलो. तुमकां वर्ते आपण त्या पुरशांव भागीदार जावच्या वर्ते भाग मोगाचें हर एका वर्सा आमी पळयता. त्या पुरशांव येता आसतना कांयच वत आसतना इल्लो मोडशें आसता. मागीर बोवा परबायतारान देव आमकां त्या सगळ्या वातावरणांत सांबाळटा. 10:30 वरार मुर्दमाचे वाती आमी दिवचे जावन आसा. ताचे उपरांत मिसाचें बलिदान आनी ह्या मिसाचें बलिदानाचो संभ्रम भेटोवंक आमच्या सांगात आसतले. मानादीक बाप डेनिश देसाय तोट्टां पिरगेचे विगाते जावन आसात. शुक्राचे देवस्पण सोलोन रोग आमच्या सांगात आसतले. मानादीक बाप अँड्रू लिओ सोज बोंदेल पिरगेचे विगार. तुमकां सर्वांकी कापुजीन फ्राद वर्तेस आपण दितात. मुर्दम दिवंक जावं दी, मिसां दिवंक जावं दी, सगळे आमचे ऑफिस ओपन आसता. पिरचेन दिवंक जावं दी आसता. आनी त्याच प्रमाणे मोगाचें शुक्रार दीस पिडेस्तांच्या आनी मालगणच्या दिसा अपुरबायचें जेवण तुमकां आमी सदार करतले. एका मनशान येतळूच तें स्पॉन्सर करून जाला. त्या देखून तुमचें कितेंय स्पॉन्सरशीप आसा मोगाचें दया करून दिया त्या ऑफिसान नातल्या शुक्रारा दीस आनी तुमकां देव आपल्या आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणून मागचें जावन आसा. आनी 9 दिसा सांतांतोचें देवस्वणी आसतलें 10 वरां. पाद्रीबेचें देवस्वामी 10 वरार आसतलें. तातूंत कांय कन्सेशन ना. सगळे देवस्वाम आमी मांडून हाडचे. देवाक आमी आर्गां दिवचे. वचून यादकीच्या शादीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार समेचे नावे आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. दायनायक आमचे मागणे आनी आमची बोप तुजेशी पावोदी. तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मंगळा बापा आमचे तुवें संपाद्र बेजा विनोडन वतल्या सर कृपे देण्या पासून आमी तुका आर्गां दिता. सर वस्तू तुजे जावंक जाता आनी मनशां आतां दोस करता त्या वेळा आमी मागता हांगा साडलेल्या उण्याचे तुजे आशिर्वाद घाल. हे उणे स्विकार करतले आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरें भलायकी घट आनी पोशण मेळूं. हे स्विकार केले आमच्या जिवांतली सर पिडाशिरा कोण जावं. हे मागणी आमी भोवतीर बावरता आनी संपाद्र बेजा विनोडन मागता. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. देवा दया काकुतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणून आडवो नाका भुरग्यांक तूं
Bukai putra somen, angkar mori आशीर्वादी मांगा. San Padre Pio, amapăsăt vinadică, baghen cursace curveni oram kamche devam chadus manantle, bapa ce putace ni pavitrat mechinami. Amen.